पाऊस उणे कसो दिसलो तरी धरणातले उदक पळयल्यार WRD हुस्क्याची परिस्थिती ना। 5 धरणांनी सध्या भरपूर उदक आसा। काय धरणां कॅपॅसिटी लेव्हला वयर पावल्यात, थोडी अजून तुडुंब जावपाची आसात। ऑगस्टाच्या शेवटाक लेव्हल पळयल्यार पोरू आनी अनू डॅमातल्या उदकाच्या पातळीक व्हडलोसो फरक ना। 5 धरणाचे वॉटर लेव्हलाचेर खासा रिपोर्ट। गोंयांत 5 मोठी धरणां आसात। अंजुणे आनी आमठाणे उत्तरेत, साळावली, पंचवाडी आनी चापोली दक्षिणेत। सद्याक साळावले आनी पंचवाडी दोनूय धरणांनी एक्चुअल कॅपॅसिटी परस उदकाचे लेव्हल चड आसा। सध्या ही धरणां ओव्हरफ्लो जातात, जाल्यार अंजुणे, आमठाणे आनी चापोली डॅमातल्या उदकाच्या लेव्हलान एक्चुअल कॅपॅसिटी गाठिल्ली ना। साळावली धरणाची एक्चुअल कॅपॅसिटी आसा 41.15 क्युबिक मीटर। सध्या उदकाचे लेव्हल आसा 41.46 क्युबिक मीटर, पोरू आशिल्ले 41.80। अंजुणे धरणाची एक्चुअल कॅपॅसिटी आसा 93.20 क्युबिक मीटर। सध्या उदकाचे लेव्हल आसा 91.20 क्युबिक मीटर, पोरू आशिल्ले 92। आमठाणे धरणाची एक्चुअल कॅपॅसिटी आसा 50.25 क्युबिक मीटर। सध्या उदकाचे लेव्हल आसा 50.15 क्युबिक मीटर, पोरू आशिल्ले 50.30। पंचवाडी धरणाची एक्चुअल कॅपॅसिटी 26 क्युबिक मीटर। सध्या उदकाचे लेव्हल आसा 26.8 क्युबिक मीटर, पोरू आशिल्ले 26.9। चापोली धरणाची एक्चुअल कॅपॅसिटी आसा 38.75 क्युबिक मीटर। सध्या उदकाचे लेव्हल आसा 35.60 क्युबिक मीटर, पोरू आशिल्ले 38.57। अंदू पावस मातसो कमी जालो तरी धरणांनी हुस्क्याची परिस्थिती ना म्हूण WRD मिनिस्टर सांगता। जरी ह्या वर्साक कमी पावस पडलो तरी आमची 5 धरणां भरलेली आसा। एक तर साळावले धरण हे ओव्हरफ्लो जाता, जवळ जवळ एक खंय तरी 0.5% जे भरू ना ते येणाऱ्या कांय दिवसांत भरतले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। मडगांवां माडेलांतलो नुस्त्याचो बाजार सध्या रस्त्यारूच भरता। एके वटेन SGPDAचे मार्केटाचे काम जावंक ना, दुसरे वटेन नुस्तेकारांक थारावन दिल्ल्या सुवातेर चिखल। नुस्तेकार रस्त्या कुशीक बसतात, मात म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ नुस्तेकारांक तांकां थारावन दिल्ल्या सुवातेचेर बसात म्हूण फाटल्यान लागला। चिखलान पाय बुडोवन लोक कित्याक वतले म्हूण नुस्तेकारांचो प्रश्न। माडेल मडगांवच्या SGPDA फिश मार्केटाचो प्रश्न हुमकळा तो हुमकळा। नुस्तेकारांक थारोवन दिल्ले सुवातेर चिखोल। रस्त्या कुशीकची सुवात नितळ म्हूण नुस्तेकार थंयच बसतान म्हणटात। चिखलांतली सुवात नुस्तेकारांकूय नाका आनी गिरायकांकूय। माडेलांतले मार्केट सध्या रस्त्यार। Municipality, they come and they are telling them to go inside. So as they are going inside, these people have to clean that place up, to sell that. We are going to buy that fish from the dirt with all that rotten thing there. So what is your request to the government? Huh? Government a request with you? My government request is to clean up, do that part first. They are doing here the road here. They are coming on the tar because it is harder and clean. People like walk on this, People don't want to walk on that murky. They dirty their feet, they are dirty, and plus that the feet falls there and they put back in the bag. फिश मार्केट येयल्ले, फिश मार्केट चोयल्या सगळे रेबोड जाला। चलपा रस्तो ना, हूंय रस्तो ना, आनी गाडी सगळे मत ब्लॉक कोन आहाय। भितर येवपा कंडिशन बरें ना, येवपा सगळ्यो गाडी आतां ब्लॉक कोन आहाय। भायर सरपा भितर सरपा मेळना। नुस्तेकार रस्ते आहाय सगळे नुस्तें घेवन। कित्याक रस्त्यार हिंग चिकण जाला सगळे, भितर येवपा जायना, सगळे चिकण जाला। हिंग भोंवपा आनी येतात ना। रिक्वेस्ट कितें? हे पयलीं क्लीन करपा जाय न्हू भितरू। सगळे रेबोड आहा ते क्लीन करपा जाय, गाटर बाटर आहा ते क्लीन करपा जाय, सगळी घाण जाल्या। मार्केटात सगळे तरेच्यो फॅसिलिटी येतल्यो म्हूण कानार पडटा, पूण केन्ना? फॅसिलिटी जे म्हणटा की हिंग आतां SPDAन सांगलो आहा की आमकां हिंग शेड करून दिता म्हणून, पूण अजून तें जालें ना। हें आश्वासन पयल्यासान दिलो आहे, कित्याक एक शेड ना। तुमी खबर सांगता तें सारकें, हिंग रावपाक एक शेड काय ना, हिंग अजून नळ ना, हिंगा उदक फॅसिलिटीज ना। सो इवन पार्किंग देखून फॅसिलिटी ना। ह्या मार्केट सारकें उणें पडटा, कित्याक गाडी सगळे भायर रस्त्याचेर पार्क जाताय। इवन शेजारी लोक आहाय ते आमगे सगळे हिंग ऑब्जेक्शन हाडटाय, कित्याक मार्केटूय मातशें वाडपा जाय। मार्केट वाड जाल्यार तुका सगळे फॅसिलिटी वाडटले। जायत भशेन हिंग डेव्हलपमेंट करपा आहाय, कित्याक आमगे प्रेजिडेंट असोसिएशन, आमगे प्रेजिडेंट SPDAन उलयलो आहा की हिंग जायते आम जावपा, गटर जावपा आहा, नळ जावपा, मागीर कॅन्टीन जावपा आहा, टॉयलेट फॅसिलिटी, सगळे फॅसिलिटीज जावपा आहाय, बट अजून जालें ना। ह्या मार्केटात नुस्त्यांक आनी वरायटीक उणाव ना।
म्हूण सदांच गर्दी. सगळे भाशेन नुस्तें आहा. इवन तुका बारीक नुस्तें शेतका बितका सगळे काळून तर दवरून तुका व्हडले पासून नुस्तें सगळे आहा हे दिसांनी. कित्याक आतां बोटी स्टार्ट जाली न्ही, आतां स्टार्ट जाली म्हणटकीर सगळे नुस्तें मेळटा. हे 3 म्हयन्या मागीर तुका नुस्तें मातशें कमी कमी जायत वयता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.